शेल्डे वाठारांत मोठ्या प्रमाणात दोंगर कापणी सुरू आसा। थोड्या वेळांनी हो प्रश्न आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत मांडिल्लो। बेकायदेशीर दोंगर कापणी बेगोबेग बंद करची अशी मागणी थोड्या वेळांनी केल्ली। ही बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडिल्ली उपरांत सोमारा ह्या प्रकरणाची पळोवणी फ्लायिंग स्क्वॉड अधिकाऱ्यांनी केली। आम्ही आज फ्लाइंग स्क्वॉड हाडलेले। फ्लाइंग स्क्वॉडान ऑलरेडी हांगा चेकलिस्ट रिपोर्ट सगळो सबमिट करून त्यात गॅलरीन आसात। आता हे हिल कटिंगाचेर काल ग्रामसभेक आमी आवाज उठयलो। ग्रामसभेक ह्या हिल कटिंगाचेर आमी ऑब्जेक्शन घायलेडेन आसा की हांगा कसलोच डेव्हलपमेंट जावपाक जायना, कारण हो हिल आसा, हो हिल आसा तो दोंगर आनी दोंगराचें हें प्रोटेक्शन आसा ह्या सरावंडींग भागाक। तेन्ना आज आमी हांगा उपस्थित रावलेडेन आमकां हांगा सामकें इतली दुख्ख जालें की आज हे पयशकार लोक, हे गर्भ श्रीमंत लोक, हे अति श्रीमंत लोक हे दोंगरांनी घर बांदपाक कित्याक वयतात। हांगा जें पळयलें जालें हें सगळें नश्ट जावपाचें। कित्याक लागून गव्हर्मेंट असले लोकांक कित्याक प्रोटेक्ट करता। आमी ग्रामसभेक काल इश्यू काडलो। ग्रामसभेक आमी सगळे सविस्तर चर्चा केलेडेन आसा। आज तितल्या ग्रामस्थांना हांगा ओपोज दाखयलेडेन आसा आनी म्हणलेडेन आसा की हांगा कसलेंच कंस्ट्रक्शन जावपाक जायना, कारण हांगा जर कंस्ट्रक्शन जालें आनी फर्दर जर हांगा मोठो पावसाची जर ढगफुटी जाली जाल्यार हें सगळें व्हांवून सकयल वयतलें, कारण सकयल रस्तो आसा, सकयल घरां आसा, सकयल देवूळ आसा। आनी हेका लागून आज पंचायत बी एक्टीव जाल्लेडेन आसा, आमी ग्रामस्थ एक्टीव जाल्लेडेन आसा आनी आमगेलो सरळ आमगेलो प्रश्न आसा कुडचडेचो निलेश काब्रालाक, तूं हेजेर लक्ष घाल। हें असलें जावपाक जायना। कुडचडे मतदारसंघाक हें असलें जावपाक जायना। जेंकां कोणाक घर जाय तेणी लो लायनीन बांदचें, जे जाग्यार कसलो डिस्टर्बन्स जायना थंग बांदची। हें जर पळयलें ह्या दोंगर फोडी, ह्या फातर कित्याक लागून फोडले, कोणें परमिशन दिलें तेंकां आनी हें परमिशन दिवपाक कारण कितें, हेची सगळी आमी चवकशी करतले, व्हेरीफाय करतले। आमगे शेल्डे पंचायतीची बायोडायवर्सिटी आसा। बायोडायवर्सिटी म्हळ्यार तळी, झऱ्यो, देवळां, दोंगर, फॉरेस्ट, जे जे जाग्यार नॅचरल ह्या जीव जंतू आसा थंगा कसलेंच हिल कटिंग जावपाक जायना।